नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आईची कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. हांव शकुंतला आर किणी आणि आईची कार्यक्रमास कविता फुललेली काणी वय आईचे कार्यक्रम हे सांकळेचे तिन्ही कार्यक्रम. कविता प्रतिपंत जन्म घेतना ताजे मागशी एक न्हय एक काणी आसता, एक न्हय एक दूख आसता, न्हय संतोष आसता, कसं की एक अनुभव आसता. कितले वेळा आमी जगत्याचे रूप विरूप कविताद्वारे दाखयताची. आमगेले स्वंत अभिप्राय अनुभव तो सार्वत्रिक जावन सर्वाले अभिप्राय जावन म्हळ्यार वैयक्तीक आशिल्ले लोकोत्तर जावन ते कवी मनाचे रान्नींतू शिजून ते भायर येता. तसले कविता जल्मतना ताजे मागशी अवश्य जावन एक न्हय एक काणी आसता. सुमार 2 वर्साचे पयले एक कोरोना म्हणलेली एक महामारी सगळे जगत्याकची येवन बाद दिलेले आमकां तुमकां सगळ्यांकय गोत्तस उडगास विसरूंक साध्य नातिले तसली एक महामारी कोरोना. काय 2020 इसवीचे साधारण एक मार्च एप्रिल म्हणटना लॉकडाऊन म्हणून घोषण केले सरकारान. सीमित अवधीक अंगड्यो उक्ते जाताले. घरा जावका जालेले सामान की दूध की वखत की त्या वेळेर वचून हाडचे, बाकी वेळ घरांतू बसचे, घडी घडीक हात धुवचो, तोंडा मास्क घालून व्यवहारू, अशी एक शींक येवच्याना एक खांक येवच्याना भय्य कोरोना इला की म्हणून असल एक भारी एक आतंकाची एक परिस्थिती आमी सगळ्यांनी जीवन केलेले सगळ्यांकय उडगास आसा. त्या संदर्भारी कविता ट्रस्ट मंगळूरचे कविता ट्रस्टान पुराय कवींक एक आव्हान दिले, लॉकडाऊना वयरी तुमी कविता बरयाची म्हणून. श्री मेल्विन रोड्रिगसान म्हाका फोन करून सांगिले लॉकडाऊना वयरी एक कविता बरे आमगेले कविता ट्रस्टाचे हांतू आमी ते छापताची म्हणून. हांव पळयलें मस्त जनांनी लॉकडाऊना बद्दल कविता बरयलेले हांव पळयले. तांतू थोडे लोकांनी आमगेले देशाचे प्रपंचाचे आर्थिकता वयरी कशी मार पडला, नातल्यार जनजीवन कशी अस्तव्यस्त जाला, कोरोना निमित्त कितले जनाल जीव गेला, अशी असल विविध रितीरी विंगड रितीरी लॉकडाऊना बद्दल कविता जनांनी बरयली कविता ट्रस्टांतू. ते कविता ट्रस्टाचे हाजेरी पेजार बरयले ते सगळ्यांनी वाजून तांगेलो अभिप्राय घालता आशिल्लीची. त्या वेळार म्हाका श्री मेल्विन रोड्रिगसांनी लॉकडाऊना बद्दल बरय म्हूण म्हणटना सुमार वेळ जाल्लो लॉकडाऊन आमी अनुभविसून सुमार म्हयने जाल्लेले. म्हाका सगळ्यान सांगिल्लें म्हणके आशा पुरो देशाच्या आर्थीकतेक मार पडलेलो आसा, कितलींय जनाल जीव गेलेलो आसा आनी कितलींय आमगेले कामेली लोक म्हळ्यार कार्मीक लोक चमकून घेवन तांगेले गांवां गेल्लेले मस्त करुणाजनक काणयो आमी वार्तापत्रांत वाचला, टीव्हीर पळयला. पुराय मना भारी दुखताले, भारी बेजार जातालो. जाल्यार केन्ना पळयल्यार भय्य कसो जावच्या पुरो भायर वचून आयल्यार भय्य हाडलेलें सामान पुरा धुवचे आनी 24 घंटो आपणाशी एकडे दवरचे. असल पुरा नाना नमनेचे कष्ट संकश्ट पुरा भोगील आसा. जाल्यार
ते लॉकडाऊन म्हणलेली एक अवधी हांवें अनेक रितीरी हांव ते वापरून घेतले. म्हळ्यार ते दोळताई म्हाका घरान तूं मिगे बामणाल्याक सम मन सोण हे उक्ती कोण उल्लोच्याक वेळ ना आशिल्लो. तांणी केन्नाय तांगेल सगळी कामारी भायर वचून आसतालीची, तांगेले जालेली समाज सेवा ते हे तांतू. आतां तांणी गपचूप घरांतू बसल्याची, उल्लोच्या केन्नाय मेळटाची तशी. आनी सकाळ फाल्ली जावचे फुडें उठाव न्हू, कामां वचून राती म्हणटना घरा येवचे आमगेल शेजारचो तो वय आमकां दीस पुर्ती पळोवच्या मेळटालो. ताणें तागेल घराचे छतार बैसून थंय बाल्कनीन बैसून उल्लोवचे, आमी हेता बैसून उल्लोवचे. तशी एक फुर्सतीची एक वेळू सगळ्यांकय मेळ्ळो. कश्ट नश्ट खंडीत आसा जाल्यार फुर्सती जाय जाल्यार फुर्सती सगळ्यांकय मेळ्ळी. तितली मात्र न्हय, म्हाका वाज्जू काम लेकील कितलीगी पुस्तक वाज्जू जाल्लेची, बूक वाज्जू जाल्लेची, कितलीगी चिंतन कोरका बरोवका म्हण लेकिले बरोवच्याक चिंतन करूंक अवकाश मेळ्ळो. तितली मात्र न्हय, एक ध्यानस्थ जीवन म्हळ्यार मिगे भितरी हांव आलोचन करता, मी जितल्याक हांव उलयताची तशी म्हाका मस्त नमनेचे अनुभूती मिगेल मना येवच्या लागली. हें मात्र न्हय, कपट बीन उदारी केल्ल्यार घराचे एक राशी अवंगल आसा वस्त्रस जाल्यार एक सत्य कळ्ळी कसो म्हळ्यार बरी 2 जोते वस्त्र आमकां घालूं पुरो, आज एक फाय एक, परत ते उंबळे हेरसाक ह्याची अशी 2 जोती वस्त्र आमकां आमगेल सगळे जीवन चलायसो पावत आसतना इतली कपट उदारी केल्ली तशें दबा दबा म्हण आमगेल्या आंगार पडची तसले अवंगल्या राशी कापड खंय वारडीक ना, मूंज ना, भांगर घान खंय वचाक. तशें जाल्यार ते जायी हे जायी म्हणून ओट्टू कुडसून घेतिले पुराय नश्वर न्हू हें. बद जिवनाक मनशा जावका 2 जोती वस्त्र अवंगले घालूक. तशीची रांद पळय तशीची ते मेळना, रांदकाय हेंग मेळना अशें म्हणटना कसं मेळटा तांतू. कोणगी कैसून सकाळीची घरा बागला गेटा लांबोन वताची, 4 बीटरूट 2 भेंड 4 तेंडले अशी कोणें हाण दिताची कैसूनय पुणी तांतूची आज हें करया, फाय ताजी साल्ली उपकर करया, आज हाजी गिरा तांबळी करया म्हणून आशिल्ल्यान तुका सगळी कोण जेवया म्हणल विचार माते आयलो. हो तशें जाल्यार अनगत्य धुंद वेच्च कोरून घेवन आमी खर्चून पुरा करचे आशिल्ले व्यर्थ न्हू. इतल्यान तूं आमकां जीवन करूं जाता, जेवण खाण करूं जाता, वस्त्रय उणी पावताची. प्रती एकाक एक नवे नवे एक आविश्कारशी मना विचार येवच्या जालो. तशीची वारडीक म्हणजे म्हळ्यार कितले अनगत्य खाण जेवणाचे व्यर्थ काही हे जाता आशिल्ले. ते सोडून 50 जाणां भितर मात्र लग्न कोरका काही ताजी काही चड जन ना, मागीर इतले घंटे 2 घंटे भितर जावका अशी तशी ते पुरा विचार पळयतना वय पुरो आमगेले लागशिले 50 जाणां भितर वयल जना हाणू वारडीक केल्या कसो तोंदर आसा. 4 जाणांक डाम डूम करून वारडीक कोरून कसं प्रयोजन म्हूण सांगून तसल पुरा विचारू माते आयलो. ताजी काही चड जावन म्हाका पळोवन घेवच्या एक अवकाश मेळ्ळो. हे पुराय हांवें मना लेखून म्हगेले कवन बरयले लॉकडावन टू म्हगेल सोडवणदार म्हळ्यार म्हाका मुक्ती दिवची तसलो, म्हाका बिडुगडे दिवची तसलो, म्हाका मोक्ष दिवची तसलो तूं लॉकडावन. तूं वायट न्हय, म्हाका चांगाक आयिल तूं म्हळेले एक विचारू ते कवनांत हांवें व्यक्त केले. सुकून गेल्ल रूख जावन आशिल्ली पयर थाय हांव. वय सुकून गेल्ल रूख, कांय तांतू पाचवीसाणी ना, फळ ना, फूल ना, सुकून गेला. लॉकडावनांत येवन देवली पळय ध्यानाचे पक्षी मिगेल फांट्या वयरी.
लॉकडाऊन अवधींतू ह्या सुकून गेलेल्या रुक्का बोड्ड्यारी एक ध्यानाची पक्षी येऊन बसली. ध्याना पक्षी म्हळ्यार मिगे मनान तुजी हांव आलोचन करून मिगे भितरी हांव उलोवन घेवन हांव ध्यान केल्लेलें ती एक पक्षी मिगेले रुक्का सुकून गेलेले रुक्का बोड्ड म्हळेले मिगेले आंतर्यांत येवन बसली पळय. ताजे नंतर कसं जालें, 5वे 4 फुल्ला तेर जिणेची रसरशी झर आतां हांव. सुकून गेलेलो रूख कळकळी किरलेलो. भोर 5वे पान्न फूल फळ पुरा जावन रसरशी झर म्हळ्यार लायक एक रसाळ जालेली एक झर फुट्टून आयिल्ली म्हणके मनान तूं दिशा सूर जाले. हे लॉकडाऊन म्हणलेले एक कठीण अवधींत. लॉकडाऊनांत घडले अंतर्याचे शांत एकांतांतू हांव फूल जावन फुलचे एक अजाप. वय लॉकडाऊनांतू एक अभूतपूर्व घटना घडले. कसं घडली ते मिगेल अंतर्याचे शांत एकांतांत कोणेय घरकडे येवन पंचादीक मारूना, नाही कोणाले घरा कोणेय वच्चाना, आम्ही वच्चाना, काही सिनेमा वच्चाना, नाटकां वच्चाना, यक्षगाना वच्चाना. घरान तूं बैसून कितले कसं केलेले करचे, आलोचन करचे, मनान तुची चिंतूचे. तसली एक एकांतांतू शांत एकांत ते एकांतांतू हांवच एक फूल जावन फुल्लेल म्हणके म्हाका एक अनुभव जालो हे लॉकडाऊनाचे अवधींतू. ते फूल जावन फुलचे एक अजाप, एक आश्चर्य, एक विस्मय ते तशें जाल्लेलें. लॉकडाऊनांत राबून पळयलें म्हाकाचे हांवें. म्हाका बाकी वेळ फुर्सदी ना आशिल्ली म्हाका पळोवन घेवच्या. म्हाका पळोवचें म्हळ्यार कन्नडींत पळोवचें न्ही, म्हाकाचे मगे भितरीचे हांव म्हाका पळोवन घेवचें. जाय जाल्यार फुर्सत आसा, कोणेय येवन बाद दितलो ना, घरा येतलो ना, आमकां वच्चाक येना, कसलें येना. तेन्ना मागीर कसं करचें, आमकांच आमी पळोवन घेवच्याक जाय जाल्यार अवकाशो. तशी लॉकडाऊनांत राबून पळयलें म्हाकाचे हांवें. उरलेली म्हज्या संगातच हांव. वय आनी कोणाले उलोवचें, मिगेल्याक हांव उलयता बसली. पिशी शिजो न्ही बदची चांग विचारूची उलोवन घेतलें. विचारलें घडी घडीक म्हाकाच हांवें 100,000 सवालां. म्हाकाच हांवें घडी घडयेक 100,000 सवाल निमगून घेतले. इत्या तूं अशें केलें, इत्या तूं तशें केलें, तुका शुगर आसूनय तूं इत्या गोडशें खाता, खावच्यानच जेशील न्हय, तूं आतां न्हू बशी बदला 4 चांट काडी आशिल्ल न्हय, वॉकिंग कोरी आशिल्ल न्हय, इत्या न्हू बैसूया म्हण दिसता तुका, हें चुकी न्हय, नाजाल्यार तूं अशी कोरयत तशी कोरयशिल्लें, हें केलेलें सम वें, हें केलेलें सम न्हय वें. असले 1,000 सवाल म्हाकाच हांवें निमगून घेतले. कडेरी कटकटी हांसली पळोवन म्हाकाची हांव हांसली. हांव कोणाकय दुसऱ्या तमास कोन्न हांसनी, हांव म्हाका पळोवन हांसली. अय्यो देवा तुजे वस्त की तूं एक कशी जाल्ल्या पळय म्हण सांगून घेवन मिगेली अवस्थ पळोवन हांव कटकटी हांसली. आमी दुसऱ्या पळोवन हांसचे बदलाक आमकांच आमी पळोवन हांसल्यार कितली की बरें. आमी आमकां सुदारसून घेवच्याक एक वाट ती आमकांच आमी पळोवन हांसचें. तूं समना, तूं कंडापटा आड नीट वाडल्या, चिके भागचे प्रयत्न करी, नातल्यार चिके आनी कसलें चिंतन करी, कोणाकय बरें जावचें काम करी. असले मस्त विचारू माथ्या येतालो. म्हाकाची हांव पळोवन कटकटी हांसली. समजत गेली. आतां समजूक जाय जाल्यार कालावकाश आसा. तेतून हर एक विचारू समजत गेली. विचार करूं भरपूर वेळच न्हय, तेतून समजत गेली. समजणेची गुंडाय वाडयत गेली. समजणेची गुंडाय
ते कितले आळ म्हळ्यार कितले आनी सकल ताजे मूळ आसा म्हळेले हांव ते वाडयत गेली. ते समजणेचे ते डेप्थ म्हणटा मू आमी ते वाडयत गेली. लॉकडावनाचे हे मुक्त एकांतांत कितले लायक एक अवकाश मेळ्ळो न्हय. हां, कोणेय कसले सांगोची तशें जालें अशें जालें लॉकडावन केलें चूकी आनेक म्हणून जाल्यार सगळ्यांकय तांकां तांणी पळोवन घेवच्याक, तांकां तांणी ध्यान करूंक, तांकां इतल्या तांणी उलोवन घेवच्याक प्रत्येकाक एक मुक्त अवकाश मेळ्ळो हे लॉकडावनांत. काळ कितले जाल्लेले म्हाकाचे हांव भेटनाशी. वय बा, काळ कितले जाल्लेले म्हाकाचे हांव भेटनाशी. हांव तांकां भेटताली हांकां भेटताली म्हळ्यार तांकां वचून तांगेले घरा वचून मेळटाली कोणाली. जाल्यार म्हाकाचे हांव मेळनाशी कितले काळ जाल्लेले. म्हाका हांव कितले अनवळखी आशिल्ली, अपरिचीत आशिल्ली. हे एक लॉकडावना संदर्भार कशें म्हाका अर्थ करून घेवचें म्हाका साध्य जालें. आतां नित्य मुक्त संवादू म्हज्या संगातच. आतां नित्य मुक्त संवादू कोणा लोटू मिगेल संगातच. दीस वता दिसू हगूर जात वता काळीज. दीस वता दीस हगूर जातस लवू जातस काळीज म्हळ्यार मन हगूर जात वतस. दिखाव्याचे हांसू वेसू भोवंडी उतराचे बंधनांत हांव. दिखावाचे हांसू वेसू कितली वेळा आमी कोणालकी खातीर हांसचे म्हळ्यार बदां आमकां हांस येवन आसना तांणी कसं सांगली म्हणून आमी हांसचे. आनी वेस म्हळ्यार लायक कापड न्हेसूं का, लायक भांगर घाल का, नाजाल्यार अशी दिसूं का तशी दिसूं का कोणाल खातीर आमकां जाल्यार तें पुरो जावं कावे आमकां कोणालकी खातीर देखावेचे हांसू वेसू. भोवंचेय तितलीची कोणालकी खातीर गेल्ले फोट काडलो सेल्फी काडले कोणाल खातीर. उतराचे बंधनांत उलोवका थंय भाशणां येतवे हांगे कवी गोश्टी येवन कवन वाजितवे ते एक उक्तावण करतवे नाजाल्यार हे एक बरोवन दितवे अशी करतवे तशी करतवे म्हणून बाद दितले संख्य विप्रीमीत जावन गेलेले. कशी तूं रिटायर्ड न्हू घरकड बसून कसं करता यो एक नाटक बरय नाजाल्यार नाटकांत तूं भाग घे नाजाल्यार एक बरोवन दी म्हाका नाजाल्यार हांगा येवन एक भाशण करी नाजाल्यार आनीक कसलेय करी म्हणून नित्य फोन करून जीव खातले ते पुरात बंद जावन गेले. तेतून भारी आराम कोणालेय उपद्रव ना. मुक्ती दिवयले. दिखावेचे हांसू वेसू भोवंडी उतराचे बंधनांत हांव मुक्ती दिवय लॉकडावन तूं मिगेल सोडवणदार. खरे तूं मिगेल सोडवणदार. लॉकडावन तूं मिगेल सोडवणदार. वय न्हय. हे लॉकडावना निमित्त कितलीगी पुरसतेरी आलोचन करूंक बरोवच्याक वाज्जूका म्हूण घेवन दवरलेली बुकां राशी पोण आशिल्ली ती बुक्क पुरा वाज्जू साध्य जालें. कसं की बरोवक आमले किल ते बरोवच्या साध्य जालें. कसं की घरकड एक अपुरबायेचे खाण कोरक आमले किल ते करूं साध्य जालें. पूर करूंक भरपूर पुरसत आशिल्ली. तेतून पुरा काही चड जावन लॉकडावनांत कितलीगी नमनेचे अनुभुती मना मेळ्ळे. अशी कोरेत न्हय तशी कोरेत न्हय म्हळेलें मस्त विचारू कळ्ळो. तशी ते लॉकडावन एक नमने म्हाका एक वर अशी आयलो म्हणून म्हाका दिसलें. हे सांगलें चूक जाता कितकी जाल्यार लॉकडावन मनाक मस्त संत केले ते लॉकडावनान. परत एक वेळा हे कवन तुमगेले आस्वादनेक सुकून गेल्लो रूख जावन आशिल्ली पयरताय हांव. लॉकडावनांत येवन देंवली पळय ध्यानाचे पक्षी मिगेल फांट्या वयरी. फांटो म्हळ्यार शाखो म्हळ्यार गेल्लो ताजी वयरी येवन बसली. पाचवे चार फुल्ला तेरू जिणयेची रसरशी झर आत हांव. लॉकडावनांत घडले अंतर्याचे शांत एकांतांतू हांव फूल जावन फुलचे
एक अजाप एक अजाप। लॉकडाऊनांत राबून पळयले म्हाकाचे हांवें, लॉकडाऊनांत राबून पळयले म्हाकाचे हांवें, उलयली म्हज्या संगाताचे हांव, विचारले घडी घडीक म्हाकाच हांवें 100,000 सवालां। कटकटी हासली, कटकटी हासली, पळोवन म्हाकाच हांव, पळोवन म्हाकाच हांव। समजत गेली, समजत गेली, समजणेची गुंडाय वाडयत गेली। लॉकडाऊनाचे हे मुक्त एकांतांतू, लॉकडाऊनाचे हे मुक्त एकांतांतू। काळ कितले जाल्लेले, काळ कितले जाल्लेले, म्हाकाच हांव भेट्टनाशी। आतां नित्य मुक्त संवादू, आतां नित्य मुक्त संवादू म्हज्या संगातच। दीस वता दिसू हगूर जाता वता काळीज, दीस वता दिसू हगूर जाता वता काळीज। दिखावेचे हांसू, वेसू, भोंवडी, उतराची बंधनां तावनू मुक्ती दिवयल लॉकडाऊन। तूं मिगेल सोडवणदार, तूं मिगेल सोडवणदार, खरे तूं मिगेलो सोडवणदार। वय लॉकडाऊन हांव पळयलेले दृश्टिकोन हे ना। म्हाकाय बेजार जाला, असंख्य जनान प्राण काण घेतले, कितलेगी जनांक आर्थीकता काम ना जाले, काम ना अशी घरां बैसून तांणी एक वेळेचे कोक्क्याकय तांणी कितले कश्ट भोगू पडले। असल पुरा मस्त विचार आमी पळयतालेची। आमी कितलेगी जनांक सहाय केलो, आमगेल कामाच्याक तुमी घरांतू बशा, तुमकां काम करना अशी सांबोळ दिता म्हूण म्हणलें। असल पुरा केला जाल्यारी लॉकडाऊनान आमकांच पळोवन घेवच्याक, आमगेल्याक उलोवन घेवच्याक, आमकां ध्यान करूंक, आमकां कोरका म्हूण लेखील काम करूंक एक अवकाश दिल्लो म्हणलेले एक दृश्टिकोनांतू हे मिगेल कविता जल्मली। मिगेले कविता फुल्लेली काणी ही। हे पद म्हळ्यार हे कविता तुमकां कशी लागले म्हणून अवश्य तुमी तुमगेली प्रतिक्रिया दिया। आनी येवची गुरुवारा रात्री 7 गंटेक परत एक कविता संगात हाजर जाता। नमस्कार।